बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक जेजू सवे माय मोगाचो योकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी मनांत धरून आनी ह्या मिसाचे मन खरी तिनतेसां आसा ते मनांत धरून आतां आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. पयले सुवातेर आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं, पूण खूब पाटी देवा सारकीं आमी चिंतिना. आपल्यापणाक लागून दुसऱ्यांक आमी वायट कोत्ता, दुसऱ्यांक आमी काडून पुऱ्यान उडयता. पूण देव आमकां सांगतलो म्हजे सारकीं तुमी जायत, कित्याक तुमी म्हजीं भुरगीं. हे भाशेन आमी ताचे सारकीं जावंक ना जाल्यार, दुसऱ्यांक वायट केलां जाल्यार, वायट म्हणलां जाल्यार ह्या वेळार ताचें बोगसणें मागया आनी तें जोडून घेवया. काळजांत थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बोरवासो आनी आमचें बोळ. आमी इतलीं असोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ह्या आमी विनोती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चिंतिदान आयकोया. राजांच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. आहाब समरियेचो राजा हाज्या राजमहला बोगलेक जस्रीलांतल्या नाबोदाचो एक दाखो मोलो आसलो. आहाबान नाबोदाक म्हणलें, वारवें लाव, तुजो दाखो मोलो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताजे बदलेक दुसरो अदीक बरो मोलो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताजो मोल फारीक करता. नाबोदान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पर निर्मिना जावं. म्हज्या पुर्वजांचो दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जस्रेलाच्या नाबोदाची उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान बरोवन घरा गेलो आनी आपले बागेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेसेबेल ताजी पोतीन ताजीशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतीस्त कित्याक आनी कित्याक तूं जेवी काय नाय? जेजेबेलाक आहाबान जबाब दिलो, जस्रीलाचो नाबोदा कडेन हांव उलयलां आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो दाखो मोलो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताजे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो दाखो मोलो हांव तुका दिवचो ना. आनी जेसेबेलान ताचे पोतिनीन ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय, उठ आनी जेव आनी कुशाल जा. जस्रीलाच्या नाबोदाचो मोलो तुका हांव दितोली. म्हणटच आहाबाच्या नांवान तिणें चीट बरयली आनी तांचेर ताजी मोर लावन ही चिटी नाबोदा बरोबर रावतल्या सगल्या जाणट्यांक आनी कुंवरांक धाडल्यो. चिटींचेर अशें बरयलेलें आसलें,
एक उपास परगट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगां खोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर गाराणें घालून अशें म्हणो देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालाय मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताजो जीव काडात नाबोदाच्या शारांतल्या लोकांन त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुवरांनी जिसेबेलान चिटीचेर बरयलेलें तशें केलें तांणी एक उपास परगट केलो आनी नोबादाक पोरचे मुखार हाडलो आनी दोगां खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरलें तांणी ताजेर अशें गाराणें घालें नाबोदान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताजो जीव काडलो उपरांत तांणी जेसेबेलाक सांगोंक धाडलें नाबोदाक फातरावन जिवेशी मारलो नाबोदाक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकोना फुडें जेसेबेलान आहाबाक सांगलें उठ आनी जेस्रेलाच्या नाबोदाचो विकतो मागलोलोय तो दाखो मोलो तुज्या आदीन कर कित्याक नाबोद आनी ह्या संवसारान ना नाबोद मेलो म्हूण आयकोना फुडें आहाब उठलो आनी जेस्रेलांतल्या नाबोदाचो दाखो मोलो आपल्या ताब्यांत करूंक तो थंय गेलो देवाचें उतोरें देवाचें वडकार आमचो जबाब जावनी सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे सगलीं म्हणुया सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे म्हज्या उतरांक कान दी सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे तुका उलो मारता म्हाका चिंत दी म्हज्या राया म्हज्या देवा जबाब सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय नश्ट्यांत तूं लागीं घेनाय गोरवीश मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांग ना जबाब सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे अनीत करतल्यांक तूं वितेताय फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय रोगताक ताणेल्यांक आनी लोटीक मनशांक सर्वेस्परा कांटालो येता जबाब सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्परा सर्वेस्पराक सोय सोय म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्परा सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां दोळ्याक दोळो दांतांक दांत पूण हांव तुमकां सांगतां तुका वायट कोत्तल्याक तूं आडाय नाका कोण तुका उजव्या पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोळो ताका दाखय कोण तुजे आंगावलें व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जोबोय दी आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चल तुजे कडेन मागीत ताका दी आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो इस्रायलाच्या लोकांनी देवा कडेन
एक राजा मागलोलो. देवान तांकां सांगलेलें, हांव राजा आसा तो तुमकां पुरो ना म्हूण लागले. हे ही सगळी पोर जी आसा पळय आमचे भोंवतणी ताका तांचे राजा आसात. तेच परी आमकांय एक राजा जाय. देवान मागीर तांकां सावलू दिलो, दावीद दिलो, सोलोमांव दिलो. पूण हे सगळे राजा आनी आयज आमी पळयता आहाब हे सारके आमचेच दर्जाचे. तांचे मदें कांय श्रेश्ठपण ना. आयज आमी पळयता कशे भाशेन तो एके जमणी पासत एका आपल्या शेजाऱ्या बरोबर ताचे वाद विवाद करता. ताका म्हणटा तें दी. तो म्हणटा दिवंक जायना कित्याक हें देवान म्हाका दिलेलें आसा आनी आमचे परंपरे प्रमाणे दुसऱ्यांक तें दिवंक जायना. तो रागाबरीत जाता. बायल कितें करता, तो म्हणटा कित्याक भियेला हितून, तूं राजा मरे. सगळें बरे भाशेन उपवास करून सगळ्या जाणांक एकठांय करता आनी धर्मीकपणी ताका मारून उडयता. दोग जाण येतात आनी ताचेर गाराणें घालता की हो देवाचेर आनी राजाचेर आड उलयला म्हणटा. बाकीचें कांय सांगिना, लिपोवन दवरतात आनी हे पर्यंत ताचो जीव काडून उडयतात. भयणीन आनी भावनो, अशें ह्या संवसारांत घडटा. कोण हिंच्याच मनशाक आमच्यान आमचो फुडारी म्हणून पर्यंत धरूंक जायना कित्याक ते सारके सादे मनीस. दुसऱ्या वाचपान जेजून आमकां सांगलां दोळ्याक दोळो. त्या काळार कितें जातालें, आमी पर्यंत जाणो कोणेन तर आमचो योग्य दोळो काडलो तांचे दोनूय दोळे काडूंक आमी तयार आसा. हे भाशेन निती प्रमाणे त्या वेळार ते म्हणटाले एका दोळ्याक बरें एकूच दोळो काड, दुसरें करूं नाकाय. पूण जेजू तांकां कितें सांगता, ना तशें करिनाकात. तुमकां तर कोण वायट करीत त्या वायटाक तुमी तोंड दियात. हे भाशेन जेजून आमकां दाखयलें आपल्या जिवितान. ताचेर कितले गाराणें केले पूण ताणें कांयच म्हणलें ना. कित्याक जेजून आमकां सांगलां त्या वेळार म्हज्या बापाचो आत्मो तुमकां सांगतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें. आदीं आमी आयकलां वय ओ ना इतलेंच पुरो, बाकीचें सगळें देंवचारा कडून येता. म्हणटच आमी जें म्हणूंक जाय करूंक जाय ते भाशेन देवासून येवंक जाय. आमची वस्तूंकी न्हय, ती आमकां म्हणटात कितें करतात, ती आमचें सगळें बदलून काडटात. तेन्ना आमी तांकां ते भाशेन करीत तर आमकां ती देंवचाराच्या ताब्यांत करतात. तर आमी शिटूक रावंक जाय. पूण देवा सारकी देवाक एकवटोन दुसरी मागतात ते आमी ओदीकूय दिवंक जाय. कित्याक देव आमकां आनीक दितलो. आमी भियोंक फावना, आमी निराशी जावंक फावना आनी आमी असक्त म्हणून समजोंक फावना. कित्याक देवा सोबे आसली तर आमकां एक घोटाय येता. भयणीन आनी भावनो, तुमी हें अणभवलेलें आसा तुमच्या जिवितान. तर आमी ओदीक तें खोलायेन अणभवच्याक जेजूक एकवटोन रावया. आनी जेजूक रातची आनी सकाळची आमी एकवटोन रावत तर बाकीचे दिसभर मागीर आमी ताचे बरोबर हिंचोय प्रसंग आमचेर आयलो, हिंचोय संकश्ट आमचेर कोसळ्ळो जाल्यार आमी भियोवची ना. जेजू सवें आमी शांत रावतल्या आनी तें उतर पवित्र आत्मो आमचे सवें म्हणटलो आनी कोत्तलोय बी. हें सगळें घडच्याक आतां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. सगळें आमचे भितर हात इतलें बरें वायट पोजडें कितेंय जावं तें ताचें सवें आसा. तें ताचें सवें भायर काडया. जेजूच्या नांवान तें भायर काडलें म्हणटच तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. बरें तें अदीक बरें करता, वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचें सवें भरून काडटा. हे ताचे घोटायेन आमी बरोवन येवया आनी रातची हे भाशेन करीत तर निमाणें न्हिदच्या आदीं जाल्यार आख्खी रात आमची मागण्यांची जातली. 4-5 वरां ताचे बरोबर सारलीं म्हणटच ताचे घोटायेन आमी बसतल्या. तशे भाशेन मोबायल चार्ज जाता, आमी जेजून चार्ज जातल्या आनी दिसभर मागीर ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. ह्या वेळार आमी ताका एकवटोन आसा तो ताचे कडेन आमी विनंती करया. ह्या संवसारांत ही पेस पिडा आयिल्ली आसा, तातूंतली आमकां निवार म्हणून ताचे कडेन आतां आमी मागणें करया.
सूर पोदेदार आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खालो कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगदल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आनी ह्या संवसारांत ह्या दिसांनी खूब चलता आनी चडशें वायट घडलेलें आसा. ह्या वायटांतली आमकां सगळ्यांक निवार सायबा म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Che l'ole picco stivavra Gatamba paiccia disa Amcia tatando stirupa Amcia tatando stirupa Carlo loro spoicia vola आमचे काशी सोऱ्या रूपा आमचे काशी सोऱ्या रूपा आत्मा दोन्या वदनाचो आवडे ताय तूं भेटोयलो हें साय सोदा तुका भेटे म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सूर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोठुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनः जीवन पण आमी पोरगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाची माय सांगाती तिचे पती बाग्योन जुजे बाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आमी सदां म्हणटा, पूण आमी जाणा जाता की तो आमचे सवे हे मागणे म्हणटा आनी आमकां ताच्या पवित्रपणान वांटो दिता. आनी जें आमी मागलेलें आसा तें सगळें तो शांती पावयता. जेजूच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या थंय तुवें म्हजे म्हज्या भितर भितर येवचें येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच
आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Jésus, moria goblia, Jésus, swadek bola, sorgita tiudaloi, sodok maka, hailoi, boloi hati sheli, tu katsu kongeli, tuje dai vormaga, poi sorung sor naka. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूचें कुडी रोगताचें जेवण, तुजें सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजां मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हांव शबासकी दितां, कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी मिसांत वांटो घेतात. तुमचें काळीज ओत्रेकता इगोर्जेंत येवन जेजूक शेवूंक, पूण तो तुमचें सवें आसा. आनी ताणें तुमकां सांगलां की जेन्ना तुमी म्हाका एकवटात सुस्कारांत, तो आमचें सवें बावार्थांत हाजेर आसा. तर आतां हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतां. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर्प दिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबोयन खोशी जोबून एकठांय बापाक बसून एकाच जेवणाक बसून खुशाल जावं येता. जेजूक साक्षी दिवया, जोयकार हाडून सोल्या, जेजूक साक्षी दिवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco
Jésus, czasu